कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। गणेश चतुर्थी श्री गणेश चतुर्थी आचरण करूक घरात श्री गणेश विग्रह प्रतिष्ठापन करचे आणि धार्मिक विधिविधान पूर्ण करून नंतर मूर्ती उदकात विसर्जन करची पद्धत आमक सगळ्या खबर आसा। जाल्यार कारवारात अशें एक घर आसा, ह्या घरात दर वर्स श्री गणेश चतुर्थी आचरण जाता, पण श्री गणेश मूर्ती विसर्जन जायना। गेल्ल्या 82 वर्सांच्यान ह्या घरात श्री गणपती शाश्वत आसा। कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामाच्या गुरववाडा हांगा 1942 वर्सां फाटीं बांदिल्लें घर आसा। हे घर फकरू बाबुराव गुरव हेमी बांदिल्लें। त्या वेळाचेर भारत देशाक स्वातंत्र्य सुद्दां मेळना आशिल्लें। भारतात ब्रिटीश रूल आशिल्ले। असले परिस्थितीत फकरू गुरव हेमी श्री गणेश चतुर्थी आचरण करूंक सुरवात केल्ले, पण श्री गणेश विग्रह मातयेन करून नंतर उदकात विसर्जन करची पद्धत करनासतना कायमचेच श्री गणेश विग्रह घरात दवरची एक नवीन पद्धतीक सुरवात करून दिल्ले। 1942 सालात बांदिल्ले ह्या घराच्या माल दरवाजाकच कातन गणेश मूर्ती केला आणि दर वर्स गणेश चतुर्थी वेळाचेर ह्याच मूर्तीक पूजा करून गणेश चतुर्थी आचरण जाता। जशी गणेश मूर्ती प्रतिष्ठापन करून घुमट शेंबळ वाजोवन कशी पूजा जाता आणि इतर धार्मिक विधिविधान पूर्ण जाता, तशेंच ह्या घरात बी गणेश चतुर्थी उमेजीन आचरण जाता। ह्या कुटुंबाचे सदस्य पयसल्या गांवांत रावतात, अलग अलग राज्यात रावतात, विदेशात रावतात, पण गणेश चतुर्थी दिवस आपल्या मूळ घरात येवन उमेजीन श्री गणेश चतुर्थी आचरण करतात आणि आपल्या वडिलांन दाखोवन दिल्ली पद्धत परंपरा राखून दवरतात। आमगेल आजान म्हणल्यार फकरू गुरव हेमी आमगेल्या कुटुंबाक गणेश चतुर्थी आचरणेची एक पद्धत दाखोवन दिल्ली, ती आमी राखून सांबाळ घेयलात। 82 वर्स पोन्ने घर बी आमी राखून दवरलात, कारण ह्या घरात श्री गणेश मूर्ती शाश्वत आसा आणि आमी सगळे एकत्र जावन वय वडिलाली पद्धत परंपरा चलोवन व्हरतात, अशें फकरू गुरव हेमगेले नातू राजीव रघुवीर गुरव हेमी सांगतात। हांव राजीव रघुवीर गुरव, फकरू गुरवाल नातू। आमगेल घरात ही परंपरा आसा की आमी आमची जी गणपतीची चतुर्थीची पूजा करतात ती ह्या आमच्या दरवाज्यार जो गणेश कार्विंग केल्लो आसा मूर्ती, दर वर्ष आमी त्या मूर्तीचीच पूजा करतात। आमी सेपरेट अशी मूर्ती हाडनात आणि ही आमगेल परंपरा आमच्या आज्यान 1942च्यान कंटिन्यू दवरला, ती आमी आज पर्यंत चलयत येयला आणि ही आमी आमची फूल फॅमिली दरवर्षी हो सण सेलिब्रेट करतात।
गेल्ल्या वर्साच्या गणेश चतुर्थीचो हिशोब संबंध सुरू जाल्लो वाद कुटुंबाच्या एक सदस्यालो खून जावंक कारण जालो. श्री गणेश मुर्ती समोरूच बापोल भावालोत खून केल्लो आरोपी आतां पोलिसांच्या ताब्यात आसा. कारवार शहराच्या कोडीबाग साईकट्टा प्रभाकर बोरकर हेमगेल घरात दर वर्सा प्रमाणे सगळे मेळून श्री गणेश मूर्ती प्रतिष्ठापन करून उमेजीन पुजा बी केले. नंतर प्रभाकर हेमगेले भयणील भुरगीं आनी भावाल भुरगीं किरण, प्रशांत, मनीश, रतन, संतोष हेमी सगळे गेल्ल्या वर्साच्या चवथीचो हिशोब दिया म्हूण प्रभाकर बोरकर हेमकां विचारूं लागले. तेन्ना आपल्या बापायल्या सपोर्टाक उबी आशिल्ले प्रभाकर हेमगेलो चेडो संदेश आनी शरद हेमचे बरोबर वाद करूंक सुरू केले. वाद वाडलो आनी रागान मनीश आनी किरण हेमी मेळून संदेशाक चाकूमान खून केले आनी शरद हेमकां चाकूमान जखमी केले. ह्या प्रकरणा संबंध किरण, प्रशांत, मनीश, रतन आनी संतोष पोलिसांच्या ताब्यांत आसात. आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.